नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज कोचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। शेवटाक खापरेश्वर देवाची मूर्ती पुलिसाच्या खर बंदोबस्तान काढली। सध्याचे व्हडाचे झाड स्थलांतरीत करपाचे काम आसा सुरू। जीएमसीत चलपी हॉर्स वॅनावेलांची माफियागिरी खपोवन घेवचो ना, कोणाचे राजकीय दबावाकूय बागोवचो ना। मंत्री विश्वजीत राणेंची शिटकावणी, रोखड्योच खंय नव्यो अँब्युलन्सी। सांगोळडा नवे बायपास रस्त्याचेर फुटली उदकाची मुख्य पायपलायन, हजारांनी लिटर उदकाची जाली नाशाडी। तापमान वाढले, फुडले 3 दीस पडटले कडकडीत वत, लोकांनी घेवची जतनाय। हवामान खात्यान जारी केलो येल्लो अलर्ट। एकीकडे उदका खातीर वळवळे, दुसरीकडे निसर्गिक उदकाची नाशाडी सुरू। लोटले वेळणा बायपासाच्या कामा खातीर दोंगर कातरिल्ल्यान निसर्गिक झोरो गायब। आणि सरकारी शाळा बंद पडपाचे प्रकार सुरूच। 2018 ते 2025 या 7 वर्षात 75 सरकारी शाळा पडल्यात बंद। आता खबर विस्तारान। परवरीचे लोक विरोधी पक्ष फुडारी आणि समाज वावुरप्यांनी केल्ल्या खर विरोधा समकार निमणे प्रशासन आणि सरकारान नमळायची भूमिका घेत परवरीचे खापरेश्वराचे देऊळ, देवाची मूर्ती आणि वडाक हात लावूंक ना। वडाच्यो खांद्यो मात कातरून उडयल्यो। पळयात पुराय बातमी। परवरेच्या लोकांनी केल्लो खर विरोध राजकीय पक्षांचे फुडारी आणि समाज वावुरप्यांच्या आक्रमक भूमिके सामकार निमणे प्रशासन आणि सरकारान हात टेकले। परवरे खापरेश्वर देवळाकडले वडाचे झाड दुसरेकडेन स्थलांतरीत करपा खातीर सकाळच्यान बोवाळ सुरू आशिल्लो। उड्डाण पुलाच्या कंत्राटदारान झाड दुसरेकडेन स्थलांतरीत करपा खातीर आणि देऊळ मोडपा खातीर कामगार हाडिल्ले। कामगारांनी दनपार 4 मेरेन वडाच्यो खांद्यो कातरल्यो। देवळाचे भायले पत्र्याची शेड काढली आणि आता देऊळ मोडपाक घेवपाचे आशिल्ले। इतल्यान लोकांनी बोवाळ करीत आक्रमक भूमिका घेतल्या। जायत्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराक उजरावन काढले। सामाजिक वावुरप्यांनी सरकाराचेर फोग काढलो। हो सगळो प्रकार पळोवन मामलेदारान ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून वडाचे झाड दुसरेकडेन स्थलांतरीत करपाक आणि देऊळ मोडपाचे काम थांबोवपाक सांगले। मामलेदाराच्या आदेशाप्रमाण राती 8:30 मेरेन देवळाक हात लावंक नाशिल्लो, तशेंच मूर्ती काडूंक नाशिल्ली। दुःख झाले की आमचो राखणदार मुस्लीम जावन पासून आमी ताका मानता। आमी बुधवारा आनी आयतारा आमी हांगा येताले पेटोवपाक। तो राखणदार आमचो परवरीचो। आयज आयकलें की आमी तें मोडटा म्हणून देवूळ आनी सायड बाय सायड कोर्टाचेर पसून हांव रिस्पेक्ट करता की ऑर्डर आसा ती झाडां कापपाक आसा, देवूळ मोडपाक न्हू। पूण ती ऑर्डर एकाचेर घेता आनी मोडटा देवूळ। हाजें कितें उलोवपाचें? आनी एका सायडीन सीएम म्हणटा आमी हिंदू धर्म आनी हो खंयचो धर्म बाबा? धर्म म्हणटा तो सगळ्याचोच। धर्म मनीसपण आसपाक जाय पयलीं। हांकां पयलीं मनीसपणूच ना। देव आतां ते कितली वर्सांची आयज कालचे ना, ते कितली वर्सांची आसा ती। रस्त्याक लागता, झाड मोडटा, कोर्टाची ऑर्डर घेता, मोडटा बरी आसा। पूण तुमी तेजो निमतान तुमी देवळूय मोडटा, हो खंयचो कायदो? कोर्टाची ऑर्डर मोर्चाक हात लावपाची ना। कोर्टाचे हांव येना, तांकां भायर काडप पडटा। म्हाका उकताले उपकारता, तांकां भायर काडप मोर्चाक हात लावपाचें ना। म्हाका उकला, म्हाका व्हरोन खंय घालता तें घाला, मोर्चाक हात लावप ना। मोर्चाक हात लावप ना, हांव येना। मोर्चाक हात लावचे नात तुमी। मोर्चाक हात लावचे ना। तो सीएमाक आपोवन हाडक आसा, तो कोलो हिंदू तो पळोवंक जाय। तांकां भायर काड, तांकां भायर काड। मोर्चाक हात लावपाचें ना, मोर्चाक हात लावपाचें ना। कोणाक आपयता तें आपया। मोर्चाक कोण सीएमाक हात घाल आनी काड म्हणून सांग। पळोवपाक भायर तांकां हात लावं नाका म्हणून सांग। सीएमाक आपय, सीएमाक काडून न्ही न्हू। कोलो हिंदू तो पळोवंक जाय, कोलो हिंदू तो पळोवंक जाय। हांगा रावता तांकां हात लावं नाका म्हणून सांग। न्याय सोंपलो तेन्ना गोंयकार सोंपले, तेन्ना न्यायच ना। न्याय खंय मेळत ना। आनी न्याय जर आसलो जाल्यार आयज हो निवाडो मेळचो नासलो। कित्याक सांग पळोवया, हांव कित्याक हें उलयतां। 2002 जेन्ना नॅशनल हायवे हें घातलें, इम्प्लिमेंट केलें, ते टायमार सरकार कोणाचो आसलो? वाजपेयी सरकारान जे नॉर्म्स घातले पळय नॅशनल हायवे, ते खंय पांया पोंदाक घातले तुमी? आमी मागता ते न्हू, कायद्या प्रमाणे पयलीं सद्या पयलीं तेजे नॉर्म्स अशे आसले की
मुद्दाम जावन लोकांक त्रास करून तो हायवे जावंक जायना आनी मेनली जर तर तो डिस्ट्रिक्ट रोडा वयल्यान जर तो हायवे व्हरता जाल्यार सेंटर ऑफ द लायन घेवन दाखोवचें तेणी आमकां कित्याक हांव उलयता म्हणून न्हू हो कायदो तूं सांगता तो फॉल्स म्हणून दाखोवता हाडून सेंटर ऑफ द लायन घेवन प्रत्येक कडेन 30 मिटर दोनूय सायडीन मेळटा जाल्यारूच ताका एप्रुवल मेळटा वयल्यान आज हे कित्याक घडटा आज तूं पळयता आसतलो ते बिल्डींग बांदपाक फिलींग चालू आहा हांकां हे भायले लोक जे बिल्डर लॉबी आहा तांकां प्रोटेक्शन आनी देवाक प्रोटेक्शन ना अरे हिंदुत्व म्हणणारे तुमी सरकार मरे खंय गेले तुमचें हिंदुत्व आमकां कितें घरान अडचण येयली कितें येयलें जाल्यार हांगा येवन आमी देवाक पांयां पडटले देवाक तूं आमकां राख आनी तें राखून आमी सांगून घेवन गेले म्हणटकूच आमकां समाधान मेळटालें म्हणजे भुरग्या बायल भुरगे सगळें समाधान मेळटालें आनी अशे परिस्थितींत हांव आशिल्लो हांगासर पूण आतां सकाळ फुडें आमी पळयलें हें कितें सत्यानाश करूंक फुडें सरलें मरे ऑर्डर दोन आसा एक आसा हायकोर्टान गेल्ली आतां पळय ती लोकेशन आसा ती लोकेशन अशेंच कंटिन्यूजूय केल्ले तो वॉर्ड मेलो वॉर्ड ते सर्वाय करपाक शकले ना दुसरी ऑर्डर आसा एज पर दॅट इज अ कन्सेंट ऑर्डर ऑफ 2019 त्याच्यानंतर कार्तिक कोडणेकराचे कन्सेंट आसा तशी तरी लोकेशन स्ट्रक्चर लोकेशन देवळाचो मेन्शन ना मुर्तीचो मेन्शन सो आज म्हाका तरी दिसता की सिस्टीम जी मुर्तीची चल्ल्या ते खंयच्याच ऑर्डरीन बरयल्लें ना आज हायवे ऑथॉरिटी किंवा पोलीस किंवा ऑथॉरिटीज ज्या कडेन मुर्ती शिफ्ट करता ती मुर्ती शिफ्ट करची म्हणून हायकोर्टाची स्पेसिफीक ऑर्डर ना कोणी कन्सेंट दिल्लो स्पेसिफिकली आसा काल हांवें मांद्र्या सांगिल्लें की 2014 जेन्ना नरेंद्र मोदीचे सरकार ह्या देशान आयले तेन्नाच्यान हिंदू धर्म हो धोक्यान आयले म्हणून काल सांगिल्लें सांजचे आनी ते दिसता म्हाका आज हांगा दिसून येता की कशा पद्दतीन हिंदू धर्म नश्ट करपाचो काबार करपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करता हें आमकां दिसून येता ज्या हांव डिटेलान वचना कित्याक हायकोर्टाची म्हाका दिसता ऑर्डर आसा की ते झाड ट्रान्सप्लांट करचे पूण ते देवूळ मोड म्हणून खंयच ना आनी कशा पद्दतीन हांगा स्थानीक लोक कोण ना जे पुजारी कोण आसा ते ना पूण भायले खंयचे तरी राजस्थानची गाडी हांगा हाडटा भायले राजस्थानचे पुजारी कितें देवस्थान करता आनी कशा पद्दतीन ती मूर्ती हांगाच्यान हालोवपाचो पुलीस प्रोटेक्शन घालून हो जो प्रयत्न चल्ला हाचो आमी निशेध करता जे जाग्याचेर व्हड स्थलांतरीत करतले त्याच जाग्याचेर श्री खापरेश्वर देऊळ बांधतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिले पर्वरे वडाकडल्या खापरेश्वर देवळातली मूर्ती कडक पुलीस बंदोबस्तात दुसरे कडेन व्हेली धर्मीक विधी करपा खातीर भायल्यान पुरोहीत हाडिल्ले विधी सोंपले उपरांत मूर्ती दुसरे कडेन व्हेली ह्या वेळार भाविकांची गर्दी देऊळ मोडपाचो आनी मूर्ती हलयतनाचो प्रकार पळोवन सगळ्यांच्या दोळ्यांत दुकां आयली मामलेदार साहेब खंयची ऑर्डर हाडला खंय गेले म्हणटात सगळी जाणां पिवान लावल्या मिनिस्टराक पिवान लावल्या सगळी जाणां हय सारके हांव सांगता पिवान लावल्या मिनिस्टराक पिवान लावल्या आता भायर सर आता परवरून गरज हा सामकेच जाय दिवचे ना खंयच्या वयल्या जाग्या वयल्या उठून दिवचे ना आयन स्टॉप ना केल्या थंयसर संदीप हांव सांगता ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही पर्वरी उड्डाणपुलाच्या कामाक लागून पोलिसांच्या कडक बंदोबस्तान खापरेश्वर देवाची मूर्ती निमणे काढली व्हड आनी मूर्ती स्थलांतरीत करपाक विरोधी पक्ष फुडारी आनी समाजवारप्यांनी खर विरोध केल्लो मात सोमारा फातोडेर ही मूर्ती काडून आता गिरी व्हरून दवरल्या सध्या व्हड स्थलांतरीत करपाचें काम सुरू आसा पळयात
काळजीकरां आसात गोंयच्या लोकांनी आनी ज्या तरेन लोकांनी पळयलां आमच्या देवस्थानाचेर आमच्या हिंदू देवस्थानाचेर बोध घेवपाक जाय आनी आतां हुशार जावपाक जाय आमी कितें तें सरकाराक विचारपाक जाय प्रमोद सावंताक विचारपाक आनी सगळ्या मंत्रिमंडळाकूय विचारपाक जाय हेंच आमचें कितें काम म्हणल्यार आज आतां ह्या फातोडेर आख्ख्या गोंयकारांक आख्ख्या गोंयकारांक आमी एकच कितें मागणी आसा आनी कांय ना. कितल्यांक आतां मूर्ती काडली हांगासरली? आज तेंच सांगलें न्ही तुका भटजी आसा पळय हांगा भटजी म्हळ्यार सगळ्या विजीबल ताजी स्नान केलें गोमुत्र छिडकेलें आनी बरे भशेन आमी ती पुजा केली आनी काही 1-2 मिनटां भितर कितें म्हणल्यार मुर्ती काडपाक चालू केली. मूर्ती काडून आतां खंय येयल्या? आतां मुर्ती खंय मेळ्ळ्या आमकांय खबर ना कित्याक आमचो जो देवस्थानाचो मनीस आसा ताणें सांगलें की आमी मुर्ती काय घेवपाचें ना मुर्ती घेवपाची ऑर्डरच नाशिल्ली काडपाची देवस्थान उठोवपाची ऑर्डर नाशिल्ली आमी सगळें काडलां आनी म्हाका खबर ना कितें जाता हाजे मुखार कळ्ळें तुका. आतां सकाळी कितल्यांक जे घुमटी आनी मूर्ती काडली गेली? हय. कितल्या वरांचेर काडली गेली? 3 आनी मागीर ती खंय व्हरून दवरल्या स्थापीत केल्या? आमी थंय कंटेनर एक आसा आमचो कॉन्ट्रॅक्टराचो कंटेनर आसा टेम्पररी तो कंटेनर बरो ताका डेकोरेशन बी केलां साफ सफाई केल्या आनी थंय दवरला टेम्पररी. कार्तिकाक हांवें 25 तारखेर फोन केल्लो आनी ताका विचारलेलें बाबा तूं जागो दी आमी तुका टेम्पल बांदून दिता. ताणें म्हाका सांगलें 2 दिसांनी तुका आपूण जागो दिता 26-27 तेच्या उपरांत तेजी जाग ना. 25 तारीख आतां काल सकाळी फुडें त्या परतो फोन केल्लो तो म्हणून आपणा कडेन जागो बी कांय ना. म्हणून सद्याक आमी वीथ रिस्पेक्ट टू रिलिजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज आमी थंय ती मुर्ती काडून दवरल्या. इन 2019 पेटिशनर हांगासरले परवरचे जेन्ना कोर्टान गेल्ले आनी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कन्सेंट टर्म्स तेंच्यांनी फायल केल्ले बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 2019 आनी ताचें क्लियर बरयल्लें आसा ही स्ट्रक्चर सर्वे नंबर 393/3 ह्या जाग्यार आसा ती काडपाक जाय आनी केअरटेकर कार्तिक कुडणेकर कपरेश्वर देवस्थान हाची सिग्नेचर आसा. त्या प्रमाणे ऑब्जेक्शन तेंचें कांयच ना अशें जालें. आमकां इश्यूच ना. गोंयांत सद्याक अँब्युलन्सी उण्यो पडटात. आमकां आनीक अँब्युलन्सीची गरज आसा आमी मागणी दवरल्या म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तेच बरोबर जीएमसींतल्या हॉर्सवॅनवाल्यांचेर परतून विश्वजितान फोग काडलो. हे हॉर्सवॅनवाल्यांची माफियागिरी बंद करतलो म्हणून विश्वजिताची शिटकावणी. गोंयांत सद्याक अँब्युलन्सी उण्यो पडटात. आमकां आनीक अँब्युलन्सीची गरज आसा आमी मागणी दवरल्या म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. त्याच बरोबर जीएमसींतले हर्ट्स व्हॅनवाल्यांचेर परतून विश्वजितान फोग काडलो. हे हर्ट्स व्हॅनवाल्यांची माफियागिरी बंद करतलो म्हणून विश्वजिताची शिटकावणी. कितें जालां की आयज रिस्पॉन्स टायम कमी जावंक जाय म्हणून आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातलेलें आसा की आमकां कमीत कमी 75 वयर आमकां एम्ब्युलन्सीस जाय. 10 एम्ब्युलन्स आमचे केन्ना केन्ना कांय गोश्टी खातीर सिक्युरिटी रिजन्स काय आमी व्हडले डिग्निटरीज येता तेन्ना ते कुशीक दवरचे पडटा. तेज्या खातीर तेज्या भायर आमचे कडेन 75 ऑन रोड एम्ब्युलन्सीस एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम आमकां जाय आनी ते एम्ब्युलन्सीस आमकां प्रपोजल आमी ऑलरेडी घातलेले आसा की पॅटर्न ऑफ एसिस्टन्स आमकां वाडोवन आमचे चर्चा आमी करतलेच. पूण हे आमकां कितें जाला की आमचे रिस्पॉन्स टायम एक विशय जालो पूण आयज रिक्वायरमेंट बी वाडले. आयज प्रत्येक गोश्टी खातीर आमकां वेगळ्या तरेतल्यान कॉल्स इतले येता की ते हँडल करपाक मुश्कील जावंक लागले. पूण आमकां ते ओवरऑल आमकां नॉट कॉन्स्टिट्युन्सी वायज आमकां हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी आयडेंटिफायड केल्यात. वी हॅव टू एक्चुअली आयडेंटिफाय द हॉटस्पॉट. इतल्या वर्सांचो आमकां अनुभव आहा पूण ते हॉटस्पॉट्स बी बदलूंक लागले आनी त्याच तरेन एम्ब्युलन्सीची संख्या वाडल्यार तर आमी वाडपाचो प्रपोजल आमी घातल्या. ते वाडयल्या उपरांत एडवान्स आनी गोंया राज्यान एकूच आमचे फ्लीट आहे जे एडवान्स लायफ सेवींग एम्ब्युलन्सीस आहे. ते एडवान्स लायफ सेवींग एम्ब्युलन्सीस आमी आनी वाडोवपाचो आमी प्रपोजल घातला. ते एकदां जाग्यार येतूच आमी हें करतले. हॉर्सवॅन सर्विसीस आमी ते ऑल अक्रॉस द स्टेट 108 कर्नाटका राज्यान जे चलयल्या आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्मेंट पयलीं आशिल्ले त्याच आमी गोंया राज्यान आमी चलोवपाचे हे आसतले. हे माफिया सर्विसीस जे एम्ब्युलन्स सर्विसीस जे गोवा मेडिकल कॉलेजान गाजयता काय पॉलिटिकल पेट्रिनेज घेवन गाजयता ते बंद करपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू परत आयन केल्लो आसा.
आतां हांव कोणी कितें म्हाका सांगल्यार हांव कसोच आयकपाचो ना, कित्याक गरीब मनशाक 20-24 हजार 25,000 दिवन रातचे बॉडी व्हरपाक, अरे बॉडी ते पेशंटाचे जे कोण एक्सपायर जाला ताका मातशी तरी सहानुभूती आसूंक जाय. सरकार आमचे आसतना आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हें करूं शकना. आनी हे माफिया लोकांक अक्षरशः भितर उडोवंक जाय. एम्ब्युलन्सवाले जे कोण लोकांक लुटता त्यो आनी मनशाचे मरणाचेर बी ते पयशे करपाचो प्रयत्न करता. हांव जो पर्यंत आरोग्य मंत्री हांव खपून घेवचो ना, खंयचेंय प्रेशर येवन दी म्हाका काय फरक. क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांगोळडा नव्या बायपास रस्त्याचेर उदकाची मुख्य पायपलायन फुटली. रस्त्याच्या मदींच ही पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्या. हाका लागून नव्यानच डांबरीकरण केल्ल्या रस्त्याचेर बेगो पडल्या. येरादारी करप्याक हो रस्तो धोकादायक जावपाची शक्यताय आसा. नमस्कार, आम्ही आसा सध्या सांगोळडा बायपास रोड आसा थंयसर आनी हांगा येवपाचें कारण म्हणजे म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की हांगासर असो रस्तो जी उदीक आसा ते हो रस्तो पूर्ण भरलेलो आसा. मेन म्हटल्यार हांगासर मधोमध हायवेच्या जी मेन उदकाची पायपलायन आसा ती बस जाल्ली आसा आनी त्याच कारणाक लागून जो रोड आसा त्या रोडाकूय क्रॅक पडलेले आसा. खरें म्हणपाक गेल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसात तेंच्या मेरेन ही गोष्ट पावल्या कारणान ती खबर ना, पण ऑलमोस्ट 5 ते 6 वरां जावन घेतली आसा आनी हे जे उदीक आसा ते हांगासर हजारो लिटर उदीक आसा ते वेस्ट जायत आसा. म्हाका कन्सर्न ऑथॉरिटीजां कडेन की हांगासर बेगींतल्या बेगीन येवन हो जो उदकाचो सुटावो आसा आनी पायपलायन जी बस जाल्ली आसा तेची कितें तरी तोडगो काडचो. सध्या ब्रिजाचें काम चालू असल्या कारणान पर्वरी जो रोड आसा तो हांगासर केल्लो आसा. त्या नवीन रोडांतल्यान हेवी व्हेहिकल्स न्हू तर बाकीचे व्हेहिकल्स जास्त प्रमाणात हांगासर वच करतात. तेका लागून हांगासर ही जी हो जो रस्तो आसा तो आनी खंय तरी क्रॅक जावं शकता आनी किती वायट घटना हांगासर घडूं शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा अचोटी. 2, 3 आणि 4 मार्च अशा 3 दीस राज्यात खर वत आणि गरमेची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. हवामान खात्यान राज्यात खर वत आणि गरमी वाडपाची शक्यताय उक्तायल्या. 2 ते 4 मार्च मजगती खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. हे 3 दीस राज्यात खर वत आणि गरमी वाडपाची शक्यताय आसा. तशेंच 4 मार्च मेरेन चडांत चड तापमान 37°C उरपाचो अदमास खात्यान उक्तायल्या. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लोय हवामान खात्यान दिला. आयज गोंय हवामान खात्यान 3 दिसांचो गरमेक लागून येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा. 2 मार्च 3 मार्च आणि 4 मार्च हे 3 दीस गरमेक लागून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा. सो हे 3 दीस भायर गरमी खूप आसतली आनी तेका लागून खूप जाणट्यांनी किंवा भुरग्यांनी म्हणात भायर भोंवतना काळजी घेवची पडटली आनी त्याच बरोबर उदक पिवप हे भरपूर जावपाक जाय जेणे करून आरोग्य जे आसा ते बरें उरतले. आनी हे जे 3 दीस आसात हे 3 दीस खास करून अशे जे जाणटे जे लोक आसात तेणी सुद्दां आपली काळजी घेवपाक जाय. जाल्यार हवामान खात्यांतल्यान आयज ही अपडेट येयल्ली आसा. 3 दिसांक लागून येल्लो अलर्ट गरमेक लागून दिल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. एकीकडेन उदका खातीर वळवळ आनी दुसरे कडेन निसर्गीक उदकाची नाशाडी सुरू आसा. लोटले वेळणा बायपासाच्या कामा खातीर दोंगर कातरून उडयल्लो, पूण थंय जी निसर्गीक झर आसा तिच्या संवर्धनाची कसलीच उपाय येवजण करूंक नाशिल्ली. ताका लागून हे झरीचें उदक गटारान व्हांवन फुकट वता. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत मार्च, एप्रील, मे ह्या 3 म्हयन्यांत उदकाक लागून लोकांचे सामकेच हाल जातात. एके वटेन सैमीक उदका स्त्रोत सुकतात आनी लोकांक उदक मेळना. ताका लागून तळी आनी झरींचें संवर्धन करप सामकें गरजेचें. पूण लोटलेच्या झरीच्या बाबतींत अशें कितेंच जाल्लें दिश्टी पडना. लोटले वेर्णा बायपासाच्या कामा खातीर दोंगर कातरून उडयल्लो. हांगासर एक निसर्गीक झरूय आसा. हे झरीचें उदक पायपलायनीच्या माध्यमांतल्यान लोटलेच्या गांवांक दिल्लें जाल्यार लोकांची उदकाची गरज भागता आशिल्ली. पूण हें उदक गटारान व्हांवन फुकट वता. आतां पयलींच उदकाचें सगळें आतां मार्गरीचें डायवर्शन जावन आनी तें काबार जावपाचें आसा. सो हे सगळें आमचें नॅचरल जें आसा तें आमी तरी प्रोटेक्ट करपाक जाय. सो ते झरो हे सगळे जे झरे आसात दॅट इज दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट सोर्सीस. गव्हर्मेंट शूड रियलायज दॅट इज स्टॉप हिल कटींग, stop all this destruction of our heritage, natural heritage ponds, lakes, spring. आणि सगळ्याकडे जर तुम्ही जाल्यार इन द लास्ट 10 years also टोटल हिल कटिंग सगळ्याकडे डोंगर पाचवे आसा ते ब्रावन जाल्ले आसा आनी सगळ्याकडे डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड. गार्बेज उडयतात लोक झऱ्यांनी. ते न्हांवपाक वतात थंय सगळे डिस्ट्रॉय करता, पितात, बाटल्यो फोडटा.
आनी तेंय चल्लां सगळ्या झऱ्यां कडेन सगळें तें चल्लां पोल्युशन इज गोईंग ऑन. सो नॅचरल हेरिटेज जो आमचो आसा ते शूड बी प्रोटेक्टेड. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट इज जस्ट बिकम क्लिशे फॅशनेबल टर्म. ताका फक्त बुकानूच पळोवपाचो तो. इन रियलिटी वी आर नॉट sustaining a balance between natural ecosystem and our development. We are not against development. Development is high, but not at the cost of nature. Hill cutting करून मागीर सगळे ट्री कवर डिस्ट्रॉय करून झरे जे आमचे नॅचरल सोर्स जे आमकां नेचरान दिल्या ते डिस्ट्रॉय करून आमकां तसलो डेव्हलपमेंट ना. गोंयान आमी खूब कडेन अशें पळयलां की मार्च एप्रील मे हे 3 म्हयने सुरू जाले जाल्यार गोंयान उदकाची खूब अशी शॉर्टेज आसता आनी खूब कडेन उदक ना, उदक मेळना म्हणून लोकांचे हाल जातात. जाल्यार हांगा आमी तुमकां दाखोवंक सोदतात की हांगा दोंगर कापलेलो आसा पूण जो झरो आसा, जो दोंगराचो जो झरो आसा तो कसो व्हांवता. हेकाच लागून खंय तरी अशें चिंतूंक जाय की जे आमकां डेव्हलपमेंट म्हणटात आमी, जे डेव्हलपमेंट आमकां जायच, हो रस्तो जो जावपाक हांगा जायच आशिल्लो, पूण हे जे डेव्हलपमेंट करता आसतना जेका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून एक शब्द आमकां प्रायमरी स्कुलांच्यान शिकयल्लो. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे पर्यावरण राखून कशें डेव्हलपमेंट करप हेजेरूय आमकां खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय आनी हेजेरूच आमकां खंय तरी फुडें सरपाक जाय. तेजें मेन उदाहरण, बेस्ट अशें उदाहरण आयज हे लोटले आमी तुमकां दाखोवंक शकतात की हांगा जो झरो आसा तो झरो आजून आयज आमी मार्च म्हयन्यान आसात जाल्यार मार्च म्हयन्यान आसून सुद्दां हो जो झरो आसा तो कसो व्हांवता. जर हो दोंगर हांगा कट करूनाशिल्लो आनीक हो झरो आसा, हे जे उदक आसा ते दोंगरानूच उरलेले जाल्यार ते मार्च एप्रील मे हे जे 3 म्हयने आसात, ह्या 3 म्हयन्यान शेजारी जे गांव आसात त्या गांवान हे उदक पावता आशिल्लें. पूण हो दोंगर कट केल्ले कारणान हो जो झरो आसा तो कसो व्हांवोन एक बारीकशे तेणी गटर टायप केल्ले आसा, त्या गटरांतल्यान व्हांवोन हे उदक वेस्ट जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, लोटलेसून. कोंकणी आणि मराठी शाळा बंद पडच्यो ना म्हणून मुख्यमंत्री सांगता खरे, पूण एक एक करून सरकारी शाळा बंद पडटात. 2018 सावन आतां मेरेनचो आंकडो पळयलो जाल्यार 2018 ते 2025 ह्या 7 वर्सांत आतां मेरेन 75 सरकारी शाळा बंद पडल्यात. पळयात पुराय बातमी. सरकार कोंकणी आणि मराठी माध्यमांच्या सरकारी शाळांक वाटोवपा खातीर जायते यत्न करीत आसा. अशें आसले तरी सरकारी शाळा मात बंद पडपाच्यो थांबनात. फाटल्या 7 वर्सांत 75 सरकारी शाळा बंद पडल्यात. सरकारी शाळा बंद पडपाचें मुख्य कारण कितें तर सरकारी शाळा आशिल्ल्या वाठारांतूच खाजगी शाळांक परवानगी दिवप. एकदां ह्यो खाजगी शाळा सुरू जाल्यो की त्यो सरकारी शाळांनी वचपी विद्यार्थ्यांक आपले कडेन ओडून व्हरतात. 2018 ते 25 मेरेन बंद पडिल्ल्यो सरकारी शाळा. वर्स 2018-19 13, 2019-20 10, 2020-21 12, 2021-22 8, 2022-23 10, 2023-24 14, 2024-25 आतां मेरेन 8. आणि ताका सोल्युशन म्हणजे म्हाका दिसता ते म्हणजे इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॅरेंट्स. पालक जे आसा पळय, एक समाजाचो घटक म्हणून समाजाचो उपयोग करून, समाजाचो सहभाग शिक्षणा भितून वापरून हे शिक्षण जे आसा ते सर्व समावेशक अशा पद्दतीचे करपाचे अशें NEPन सांगले आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता हेचेर एक सोल्युशन म्हणजे पालकांक ह्या शैक्षणीक प्रक्रियेन सहभागी करून घेवप. दुसरो भाग आसा तो म्हणजे सरकाराच्या शाळा ज्यो आसा त्यो सगळ्यो सरकाराच्या एक छत्रा खाली आसा. त्यामुळे असो एक प्रोग्राम जो गोंयभर राबोवंक शकता अशे पॅरेंट्सांक वापरून आणि समाजाचे वेगवेगळे घटक वापरून करपाक जाता. उदाहरणार्थ सगळ्या गोंयच्या शाळां खातीर रिडींग अँड रायटिंग चॅलेंज घेवपाक शकता. काही समाजातले लेखक आसतले, काही बरे ऑरेटर आसतले, तांकां घेवन तांची कमिटी करून प्रत्येक शाळेन अशा पद्दतीची चॅलेंज दिल्या कारणान शाळेचो जो शैक्षणीक विकास जो आसा तो जातलो अशें म्हाका दिसता. बरेच रिसर्चान घेवन ह्यो एक्टिविटी आमी ऑलरेडी सुरू केल्ल्यो आसात. त्यो सरकारी दरबारी त्याची दखल घेवन पालकां पर्यंत पावोवपाचें काम जे आसा पळय ह्या NEPच्या माध्यमांतल्यान सरकारान करचें जाल्यार सरकारी प्राथमीक मराठी शाळांचो दर्जा नक्कीच वाडटलो. आनी तो वाडलो जाल्यार फुडें ज्यो आनी शाळा बंद पडपाक येयल्ल्यो आसात मराठी सरकारी शाळा
त्यो बंद पडण्यापासून थांबतल्यो आणि परत एकदा सरकारी मराठी शाळा फुलतल्यो हे सगळे इम्प्लिमेंट केल्यार अशें म्हाका दिसता. The government can't handle the government schools properly and they are closing down. They are directly shifting to NEP, which is another new ball game. So what about the children who could go to the schools? Proper teachers, proper infrastructure is not in place, and then you're introducing NEP, which is mandatory, that infrastructure should be in place. So I don't know how they're balancing both the ways where they're closing down government schools and also they're introducing NEP. I feel that children are going to be very stressed out, and mostly I think so the children are going to be like guinea pigs. They're going to be trial errors, and the children who are going to be witnessing this and attending classes are going to be the sufferers. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत. इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाविशीं आपणे जायते खेपे विधानसभेच्या सभाघरांत विशय मांडला. इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम दिवचले करपाविशीं आमचो विचार सकारात्मक आसा. आमकां गांवगिऱ्या वाठाराची उदरगत करपाक जाय अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें. शेनवारा राती जाल्ल्या बतग्राम महोत्सवाच्या कार्यावळी उपरांत मंत्री गावडे उलयतालो. दुसरी गोष्ट जो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाचे आमी विचार करतात, हांवें ऑलरेडी वारंवार आमच्या गोंयच्या विधानसभेच्या सभागृहान सांगिल्लें आसा की इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हांव बिचोली खातीर आमी फॉर आसात, कारण आमकां प्रत्येक जो ग्रामीण भाग जो आसा तो ग्रामीण भागाची आमकां उदरगत करपाक जाय. प्रत्येक कडेन एकेच कडेन जर हे आयलो जाल्यार पॅन गोवा हे जे चित्र आमकां जे आज बदलपाची गरज आसा, तातूंतलो जर एक जर प्रकल्प जर कितें जर आयलो बिचोली सारकेल्या मतदारसंघात, जाल्यार म्हाका दिसता बिचोली मतदारसंघाचो चेहरा मोहरा बदलपाक शकतले. आणि म्हणूनच रोहन बाब देसाय यांची BCCI जनतेन नेमणूक म्हज्या क्रिकेट प्रमोट करपा खातीर आणि इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आज तेजी मुखार हाडपा खातीर आमकां भरपूर फायदो जातलो अशें खेळ आणि युवा वेव्हार मंत्री ताची म्हाका खूब खात्री आसा. सर्वप्रथम हांव रोहन बाब देसाय हेची जॉयंट सेक्रेटरी ऑन द BCCIचे जाले बद्दल संपूर्ण गोंय सरकाराच्या वतीन, त्याच बरोबर म्हज्या खेळगड्याच्या वतीन आणि खास करून क्रिकेटवीरांच्या वतीन हांव मनापासून ताचें अभिनंदन करता. कारण रोहन बाब देसाय हो बरोचसो खेळ आणि क्रिकेट हे ताणें गोंयांत बरेच कडेन खेळून आयलो म्हणून भुरगो आनी ताका ज्ञान आसा. आवाज गोंयचो हें बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुकुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.